त्यांचे घराबे या गोयची एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स या ड्रग्साक लागून या जाळ्यान भरकटत आसा। ह्या जुनान 2025 या जुनान आम्ही जर नदर मारली जाल्यार 66 कोटींचो ड्रग्स हो आयज मेरेन धरला। जुनान जून ते आता जुलय, जून आणि जुलयाची अजून एक वीक सुद्धा कंप्लीट जावंक ना। सो 66 कोटींचो ड्रग्स हे नार्कोटिक्स हांगा ह्या गोंयांत जप्त जाला आनी धरलेले आसा। सो हे दाखोवन दिता की हो विशय कितलो गंभीर आसा आनी हे कायदेशीर जे धरल्या तो आंकडो जावन आसा। हो आंकडो कितलो कठीण आसतलो, कितले चोर, कितले ड्रगांचो व्यवहार करपी ज्यांचो संबंध डायरेक्ट बीजेपी कडेन आसा, डायरेक्ट बीजेपीच्या आमदार आनी मंत्र्यां कडेन आसा, हो आंकडो भिरांकूळ करपाचो आसूंक शकता। सो गोंयांत जर आमी 21सांसून जेन्ना तेंच्यांनी आपणाच्या सरकाराक नांव दिलें डबल इंजीन, हे डबल इंजीन कितें करपाक शकता तें आयज आमकां दिश्टी पडटा। सो जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे आदले उपमुख्यमंत्री डायरेक्ट एलिगेशन करता आनी लोकांक सांगता गोंयच्या की पेडणेचो आमदार ड्रग्साचो धंदो करता, तो पयलोय करतालो, तो धंदो करून जी बॅगां भरल्यात तीच बॅगां घेवन तो येयलो आनी तेणी तिकेट घेतली, तो आमदार जालो, आयजूय तो तोच धंदो करता, असो गंभीर आरोप आदलो उपमुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो गोंयच्या जनतेक सांगता। आणि त्याच्या नंतर पेडणेचो आमदार म्हणटा की मनोहर आजगांवकार, जेका सगळे गोंयचे लोक बाबू म्हणून जाणा, की त्याचो चेडो गांजाचो वेपार करता, गांजाचो धंदो करता। सो जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आदले उपमुख्यमंत्री स्वता सांगता, गोंयच्या जनतेक सांगता की हे सरकार ड्रग्साचेर चलपी, ड्रग्साचो पयसो घेवन चलपी हें सरकार, ह्या सरकारान गांजाचो सुळसुळाट, ड्रग्सांचो सुळसुळाट आनी हे डबल इंजीन सरकार गोंयच्या जनतेक काबार करपाक उठलेले आसा। भारतीय जनता पार्टीचो गोंय फाट्याचो अध्यक्ष दामू नायकाक चिंता आसा आपणाच्या पार्टेची। भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक चिंता आसा 2027च्या इलेक्शनाची, आणि तो सांगता 2027च्या इलेक्शनान हेचो परिणाम जातलो। हे दोगूय आमच्या लिडर झगडटा त्याचो परिणाम 2027 जातलो। भारतीय जनता पार्टीचेर हेचो परिणाम जातलो, गोंयच्या सरकाराचेर हेचो परिणाम जातलो। सो सांगपाचो उद्देश की भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आणि ह्या पार्टीक हुस्को कोणाचो? आपणाचे पार्टीचो। 2027च्या इलेक्शनाचो, पण गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीक हुस्को आसा गोंयचो, गोंयकारांचो, गोंयच्या तरणाट्यांचो आणि त्या तरणाट्यांच्या आवय बापायचो। जे भुरगे आयज इस्कॉलांनी शिकतात, कॉलेजींनी शिकतात, तांकां आयज सर्रास हे ड्रग्स मेळटा। कित्याक हे ड्रग्साचो व्यवहार धंदो करपी खुद्द भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आनी आदले मंत्री असे इन्वॉल्ड आसात। इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रिक आणि ह्युमन बिहेवियर हेंच्यांनी पळयलां की कशे रितीन तेंचे कडेन जेन्ना हे ड्रग्साचे पेशंट जावं ड्रग्साचे तरणाटे थंय पावता की तितून हो ड्रग्साचो सबस्टन्स, ड्रग्स तितून कसो त्या भुरग्यां मदीं मेळटा आनी ह्या ड्रग्साक लागून तेंचो ब्रेन डॅमेज जाता, ह्या ड्रग्साक लागून जायती दुयेंसां जाता, ह्या ड्रग्साक लागून संवसार काबार जाता। आयज इस्कॉलांचे कॉलेजीचे वातावरण ह्या ड्रग्साक लागून काबार जाल्लें आसा आनी हेका पुरायेन जबाबदार भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे गोंयांत आसले सरकार, जे असंवेदनशील बेजबाबदार सरकार। जेन्ना हांव बेजबाबदार आनी असंवेदनशील म्हणटा तेन्ना कालूच जेन्ना दामू नायक जेन्ना म्हणटा
की आमकां चिंता पार्टी डॅमेज जातली, आमच्या पार्टीची इमेज खराब जातली. अरे तुजे पार्टीक इमेज आसा खंय जी खराब जावपाक आसा? तुजे पार्टी डॅमेज जावपाक ती आसा खंय बरी? ती पयलींच डॅमेज जाल्ली आसा, तिची इमेज पयलींच काबार जाल्ली आसा. आपणाची इमेज जपपाक पयली इमेज आसपाक जाय, जी इमेज ह्या भारतीय जनता पार्टीक आनी ह्या सरकाराक आयज ही इमेज मात्तूय उरलेली ना. सो आमी मागणी करता की गोंयचे मुखेलमंत्री जे स्वता दोतोर आसात आनी दोतोर असल्या कारणान तांकां सगळी म्हायती आसूंक जाय आसतली की ड्रग्स तेचे दुश्परिणाम आनी ड्रग्साचे दुश्परिणाम गोंयच्या सरकाराचेर गोंयच्या फुडाराचेर कितें आसा. सो गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती उलो मारता, जाहीर आव्हान करता की हे दोगूय जे गोंयच्या लोकांक सांगता तांकां ताबडतोब, तो होम मिनिस्टर जावन आसा मुखेलमंत्री, ताबडतोब हेंची दोगांयची चवकशी करची. ताबडतोब मुखेलमंत्र्यान हेर जे मंत्री आनी आमदार हितून घुसपाल्ले आसा तेंची चवकशी करची. पुरायेन हो आंकडो ड्रग्साचो 21च्या नंतर डबल इंजीन जाल्या नंतर हो वाडत आसा. तेची गंभीरतायेन सिरियसनस तेचे जाणून घेवन मुखेलमंत्र्यान हेचेर कारवाई करची, तेंचे इंटॉरिगेशन करचें. इतर जे आमदार मंत्री हितून घुसपाल्ल्या तेंचोय सोद घेवचो आनी योग्य ती कारवाई करून गोंयच्या जनतेक दाखोवन दिवचें की भारतीय जनता पार्टीक पार्टीचो हुस्को ना तर गोंयकारांचो हुस्को आसा हे दाखोवन दिवचें. आनी ह्या ड्रग्सांनी जे मेंटल हेल्थ, जे फिजिकल हेल्थ, जो सोशल इम्पॅक्ट जो ह्या ड्रग्सामुळे जाता आनी हेचेर गोंयचे जे NGOज आसा जशे कूच, पॉझिटिव्ह पीपल, कृपा फाउंडेशन हे आयज कमेंडेबल जॉब करता, बरे कार्य करता. सरकारान हांकां बरो सपोर्ट दिवपाची गरज आसा जेणे करून हे NGOज ड्रग्सान घुसपाल्ल्या लोकां खातीर बरें कितें आनीक बरें काम करतले. सो होय सपोर्ट ह्या NGOंक दिवचो. ह्या भारतीय जनता पार्टीन घुसपाल्ले जे लिडर, जावंडार, आमदार, मंत्री, आदलो उपमुख्यमंत्री जितले लोक घुसपाल्ल्या तांकां सरकारान आमचे पुलीस यंत्रणेन आफोवन हाडचे. ANC एंटी नार्कोटीक सेल हेंच्यांनी तांकां आफोवन हाडचे आनी ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो आनी हो जो आंकडो वाडत आसा ड्रग्साचो तो कमी करपाक कितें तरी उपाय काडचो. आतां आमचे खासदार कॅप्टन बिर्याटो हेंच्यांनी ह्या विशयाचेर आपणाचे विचार गोंयच्या जनतेपर्यंत आनी सरकारा पर्यंत पावोवचे. नमस्कार. जशें आमचे बाब अमरनाथ पणजेकरान एक्सप्लेन केला, काल जे एक्युजिशन जाल्ले एक्स MLA आनी मंत्री एगेन्स्ट प्रेझेंट MLA ऑफ पेडणे, दूख दिसता. कित्याक पेडणेच्या लोकांक सदांच एक टायटल आसा स्वाभिमानी पेडणेकार म्हण. सदांच रेस्पेदान आमी पेडणेच्या लोकांक एड्रेस करता स्वाभिमानी पेडणेकार म्हण. आनी तांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा फ्रिडम मुवमेंटान. काल अशे ड्रग्सांचेर एकामेकाचेर आरोप घालून लॉ एंड ऑर्डर खंय पावलां तें एक्सपोज करून म्हाका दिसता काल स्वाभिमानी पेडणेकारांचेर अटॅक केल्लो आसा. हे दोग जाण पब्लीक फिगरान एकामेकाचेर ड्रग डिलिंग करता म्हूण आरोप घाला. आमी घालूंक ना. आमकां खबर आशिल्ली कोण पाब्लो एस्कोबार, मॉडर्न पाब्लो एस्कोबाराक लिंक्ड आसा पळय तो, ते काल एक्सपोज जाले. आनी दुसरें म्हळ्यार जेन्ना आमचे पत्रकार भाव तांच्या अध्यक्षाचे रिएक्शन घेतले, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ताणें खंय सांगला मेंटेन डिसिप्लीन
म्हणजे इन द वर्ल्ड ऑफ क्रायमूय खंय ते एथिक्स मेंटेन करता खंय, कित्याक क्रायम करता ती सांगप ना. इज इट दॅट डिसिप्लीन? श्री दामू नायकान सांगला तांकां मेंटेन डिसिप्लीन. कितें चलना ते भितरले भितर करा, भायर हाडनाका म्हूण. आनी एक्स मिनिस्टर श्री बाबू अजगांवकारान डायरेक्ट आरोप घाला सीएमाचेर. आमी तरी जशें आतां आमच्या लिडरान चेअरमॅन ऑफ मिडिया बाब अमरनाथान दोतोर म्हणलो रेस्पेदान चीफ मिनिस्टर ओपोजिशन जावं. बट काल तुमी पयस बाबू आजगांवकार म्हणटात ते सावंताक आनी मागीर तो चीफ मिनिस्टर म्हणटा. ही इज एक्सप्रेसिंग बिईंग अ बीजेपी लिडर, एक्स मिनिस्टर, सिनियर लिडर ऑफ बीजेपी हांव म्हणटा, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टराचेर आरोप घाला. देर इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम. तो म्हणटा आवय बापूय जेन्ना भुरगीं खंय इस्कॉलाक आनी कॉलेजीक वेता तांकां हुस्को आसता. हें आमीय म्हणटा, आख्खे गोंयभर हुस्को आसता भुरगीं बऱ्या भशेन येतलीं की ना पळय ती. तो डायरेक्ट सीएमाचेर आरोप घाला. वी बिईंग होम मिनिस्टर यू हॅव फेल्ड म्हूण. तो म्हणटा क्रिमिनल्स आयज पुलिसांक, तांकां पुलिसांचो भंय ना. So there is a direct question mark on the CM himself by his own people. जेन्ना थोडे दीस पयलीं एक बीजेपीचो मंत्री एसटी समाजाचो लिडर श्री गोविंद गावडेन आरोप घालो करप्शन आसा म्हूण, ताका काडून उडयलो. मे बी ताका डिसिप्लीन करूंक जायना जालें आसतलें. आयज एससी समाजाचे लिडर दोग जाण एकामेकाचेर आरोप घालता, डायरेक्ट एलिगेशन ऑन सीएम. एकटो म्हणटा एकट्याचो चेडो इज डिलिंग विथ गांजा, दुसरो म्हणटा कितें पुडयो बिडयो कितें. दीज आर कोड नेम म्हाका दिसता इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रग्स. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा आयज तर टुरिजमाचेर असर पडला गोंयचेर जाल्यार ह्या बीजेपीच्या लिडरांक लागून. गोवा हॅज बिकम अ ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया. आयज तेच स्थापित करून दाखयतात. रिस्पॉन्सिबल पीपल, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एंड एक्स मिनिस्टर, तांणी आयज दाखोवन दिले कशें खुल्ले आम ड्रग बिझनस चलता पळय तो फूल कोस्टल बेल्ट. आमी त्या एमएलएक, प्रेझेंट एमएलए आनी एक्स एमएलएक विचारूंक सोदता, आमी हाचेर आवाज केल्लो. जो काजिनो लायफस्टायल येता स्वाभिमानी पेडणेकाराच्या जी संस्कृती, रीच संस्कृती तुमी डिस्ट्रॉय केल्या आनी काजिनो हाडटा, थंयसर ड्रग ओव्हरडोजांक लागून यूथ मेल्ले आसा, जी फेस्टिवलां जाता पळय थंय, ताजेर तुमी आयज पासून उलयना. जेन्ना तोंड उकडटा लोकांक एक याद येता व्हिडियोन कॅप्चर जाल्ले, द शो मस्ट गो ऑन. शो मस्ट गो ऑन न्ही, गोंयची तुमी तमाशा करून सोडल्या. So everything is coming back. Baton is handed over from one person to another. Show is going on. फक्त MLA चेंज जाला. That means ताणें ते पळय म्हणलें शो मस्ट गो ऑन, तें आयज प्रूव जाता, साबीत जाता की येस शो इज स्टील गोईंग ऑन, ड्रग शो इज गोईंग ऑन. दुसरें म्हळ्यार आनी खुबशे तांणी पॉयंट सांगले रिगार्डींग 4 इन्सिडेंट. एक मर्डर जाल्ली मोपा एअरपोर्टा लागीं, दुसरी एसॉल्ट ऑन वन गर्ल बिलॉंगींग टू शेड्यूल कास्ट, एक पंच कोरगांव पंचायतान तिकर एसॉल्ट जाल्लो, FIR जावंक ना. एसिड अटॅक जाल्लो आसा खुल्ले आम स्वाभिमान पेडणेकाराच्या पवित्र धर्तेर असले आयज अटॅक जाल्ले आसा. हाचेर डिटेलान उलोवपाक आमचो पेडणेचो लिडर एडवोकेट जितेंद्र हाचेर म्हायती दितले.
सगळ्यांक खबर आसा भारतीय जनता पार्टी जेन्ना जेन्ना पब्लिकेन वयता तेन्ना तेन्ना तांचो एक ब्रीद वाक्य आसता की ही पार्टी जी आसा ही संस्कृती जतनाय करपाची पार्टी म्हणून. जी भारतीय संस्कृती आसा की भारतीय जनता पार्टीच करतली अशें ते लोकांक सांगता. पूण आयज जेन्ना आजी माजी आमदार गांजा फेक करता एकामेकाचेर तेन्ना सगळे उघड जाले की संस्कृती जतन करपाचो हो फक्त एक ढाल आसा लोकांक गुमराह करपाचे. आनी भितर जे कितें वेव्हार चल्ला हे आयज मेरेन खबर नाशिल्लें. आमकां खबर आसलें की जे ड्रग्साचे बिझनेस करता, ड्रग्साचो वेव्हार करता, हे गुन्हेगारीन जे कोण इन्वॉल्व आसा तेच करताले म्हणून. पूण आयज डेप्युटी CM माजी गोंयचो पेडणेचो आमदार बाबू आसगांवकर जबाबदारीन स्टेटमेंट करता विद्यमान आमदाराचेर. आनी दोगूय जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीचेच आसा लिडर. बाबू आसगांवकर स्टेटमेंट करता मिडियाचेर की आयचो पेडणेचो आमदार हा तो गांजा विकपी म्हणून, पुडये विकपी म्हणून. आनी इन रिटर्न प्रवीण हळर्णेकर जो आता विद्यमान आमदार आसा पेडण्याचो तो सांगता तेजो चेडो खंय ते क्लबांनी खंय ड्रग्स विकता, गांजा विकता म्हणून. आयज जी इमेज आमच्या पुर्वजांनी, हांव पेडण्याचो, आमच्या पुर्वजांनी जी इमेज पेडण्या म्हालाची एका स्तराचेर व्हरून दवरली गोंय राज्यान न्ही तर देशाच्या सगळ्या स्तराचेर. कारण ह्या भुमीन जायते कलाकार कला क्षेत्रान ह्या भुमीन पैदा केल्ले आसा, ह्या देशाक दिल्ले आसा. आयज आमी खंय तरी वयता आमकां काल फोन येताले अरे पेडणे गांजा सवाय मरे. ही इमेज आमची पेडण्याची ह्या लोकांनी केल्ली आसा आनी खास करून ह्या BJPच्या लिडरांनी केल्ली आसा. दुसरी गजाल बाबू आसगांवकर सांगता की लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला. दुसरो म्हणटा तो हांगा नोकऱ्यो ना म्हणटा. तिसरे म्हणटा हांगा कोण सेफ ना म्हणटा. पूण तूंय तो त्याच पक्षाचो लिडर, आमदार आसा तो त्याच पक्षाचो लिडर. कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट करता एकामेकाचेर. पूण एकूय इन्सिडंट सांगता तुमकां जशें कॅप्टनान सांगलें की खून जालो थंय मोपा एअरपोर्टाच्या सहभोवतालाचेर. बाबू आसगांवकर खंय आशिल्लो? एक स्टेटमेंट ना. दुसरी गजाल गेल्या म्हयन्यान एका SC समाजाच्या चेडवाचेर असॉल्ट केलो, विनयभंग केलो. त्या टायमाचेर एकूच स्टेटमेंट बाबू आसगांवकराचो ना आसा. विद्यमान पंच सदस्य कोरगांव पंचायतीची ताजेरूय मॉलेस्टेशन केले एक जबाबदार व्यक्तीन, ताजेरूय बाबू आसगांवकराचो स्टेटमेंट ना आसा. पूण ह्या सगळ्याचेर आतांच कितें करता स्टेटमेंट हो? आनी ताच्या वयर तो सांगता की बाबू आसगांवकराक पार्टी लागना, सत्ता थंय बाबू आसगांवकर म्हणटा. हाच्या वयल्यान कळटा की बाबू आसगांवकर जो आसा हो सत्तेचो लालची मनीस आनी फायदो कसो घेवपाक जावो तो करता. हांव ताका प्रश्न करता, डेप्युटी CM तूं आसलो 17 ते 22 मेरेन, सदांच सांगता की एअरपोर्ट हांवें खेचून हाडलो म्हणून. एअरपोर्ट जेन्ना तुवें खेचून हाडलो जाल्यार आयज टॅक्सीवाले कित्याक रडटा थंयसर? आयज भुरगे कित्याक रडटा थंयसर एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून आमकां? आयज शेतकरी कित्याक रडटा थंयसर आमकां अजून कॉम्पेन्सेशन मेळोंक ना म्हणून? हे तूं कितें तरतूद कितें करून दवरूंक ना? कन्सेशन एग्रीमेंट म्हणून ह्यो सायन केला, ट्राय पार्टी कन्सेशन एग्रीमेंट, जातून सिव्हिलेशन सेंट्रल आसा, स्टेट गव्हर्मेंट आसा, GMR आसा. ह्या ट्राय पार्टी एग्रीमेंटान जो कन्सेशन एग्रीमेंट म्हणटा ह्या एग्रीमेंटान पेडण्याच्या युवा पिढी खातीर खंय तरतूद करून दवरला तुवें? हे सांगची गरज आसा तेणें. पंचायत मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितकीशींच वर्सां आशिल्लो. आयज म्हाका दिसता आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांक खेळपाक एक ग्रावंड ना अवेलेबल. हांव ल्हान आसतना आमी जेन्ना स्कुलान वयताले आनी आमचे स्पोर्ट्स जाताले इव्हेंट तेन्ना पेडणे तालुको सेंटर थंयसर एक सावळवाडा म्हणून गांव विलेज आसा थंय ग्रावंड आसलो सागाचो आनी थंयसर आमचे सगळे स्पोर्ट्स जाताले. आयज हेणे मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय बांदला, ग्रावंडाची वाटूच लावन उडयल्या. पूण ते स्पोर्ट्स मल्टीप्लेक्स आसा पळय ताजो त्या भुरग्यां खातीर तूं जेन्ना डेप्युटी CM आसलो कितको फायदो जालो? आनी आर्लेकर आमी जेन्ना सांगता
की हेल्थ इश्यू आसा पेडण्यान तो सॉर्ट आउट जायना. वारंवार आमी लक्ष केंद्रीत करपाचो आमी प्रयत्न करता. कासारवडण्या विलेजान जर तुमी गेले थंय प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, थंय मोडकाळाक पावला, ताजेर आमदाराचो लक्ष ना. पेडण्यान जुगार मोठ्या प्रमाणात चलता. आतां आमी कंप्लेनूय फायल केल्ली ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन, ताजेरूय अजून काय एक्शन जायना. सो म्हाका दिसता ह्या दोगांयनी पेडणेकारांचो माफी मागूंक जाय पयल्या सुवातेर, कारण पेडणेची आयज जी इमेज आसा ही पिड्यार करपाचें काम ही दोन्ही आमदारान केल्लें आसा. आनी पार्टी अध्यक्ष गोंयचो मुख्यमंत्री हाणें ह्या दोगांचेर कारवाई करपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता की जेन्ना गोंयचे गव्हर्नर सत्यपाल मलीक आशिल्ले ताणें स्टेटमेंट केल्लो की गोंयचो CM करप्शनान आसा, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करप्शनान आसा म्हणून ताका काडून उडयलो. गोविंद गावडे माजी मंत्री ताणें स्टेटमेंट केलो ताका काडून उडयलो. पूण आयज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान दोगूय आमदार जेन्ना स्टेटमेंट करता की हो गांजा विकता तो गांजा विकता म्हणून, सो तांचेर खर कारवाई करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल, हे जेन्ना लोक प्रतिनिधी म्हणून पेडण्यान भोंवतले तेन्ना तांचो इफेक्ट जो आसा युवा पिढीचेरूय पडटलो. सो म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी खरीच जर संस्कृती राखपाची जर तेंच्यांनी ह्या घेतले आसात जाल्यार म्हाका दिसता हे अनैतीक धंदे करपी तांचे लिडर आसा तांचेर कारवाई करपाची गरज आसा. तुमकां ह्या विशयाचेर जर प्रश्न करपाचे आसा जाल्यार करूंक शकता. तुम्ही सांगले की स्वामी आणि पेडणेकर, सो तेजे पावटी तुम्ही आता जो एका क्रमांक तुम्ही पाहिले ते निवडून हे पाहिजे पळय, जनमत कौल आसता हाजो आमी सदांच आदर करता. कितें म्हणटा? वेगळो वाचपाचो आयज विषय कोण जिखता No problem. तो answer करतो. पेडणेचे आमी स्वाभिमानी, आमी पेडणेचे स्वाभिमानी. सो हांगा प्रश्न जिखता आनी अर्था, जशें तुमचो प्रश्नाचो दामू नायकाच्या प्रमाणे तुमचो प्रश्न दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक कितें दिसता तेका हुस्को 2027 सो आमकां आनी तुमकां पत्रकार म्हणून आमकां हुस्को आसूंक जाय गोंयच्या तरणाट्यांचो, गोंयच्या फुडाराचो. सो कोण जिखता कोण हरता हो प्रश्न आयज ना. गोंय वाचता स्वाभिमान आम्हाला तो हे करपाचो ते- स्वाभिमानी म्हटलं आम्ही ते करतो. स्वाभिमान सांगा. पण तुमकां सदांच आम्ही ते स्वाभिमानी करतात. आसता पेडणेचो पळय आमदार. हो प्रश्न फक्त काँग्रेस पार्टीक जावं जितेंद्राक विचार जावचे ना. एकंदरीत आमकांय दिसता की स्वाभिमान हेच्या फुडें आमकांय दिसता हेच्या फुडें थंयसर स्वाभिमानी पेडणेकारूच थंयसर जिखचो. काँग्रेस पार्टीचे स्टँड थंयसर स्वाभिमानीच मनीस जिखचो. प्रश्न आसा ड्रग्सांचो. पळय इश्टानो, 1000 किलो ड्रग्स गोंयचे पुलीस, विविध पुलिसांचे जे ANI म्हणा, तेंचे क्रायम ब्रांच म्हणा जावं कोंकण रेल्वे, एकंदरीत 1000 किलो ड्रग्स कायदेशीर जप्त जाता. जवळ जवळ 90 ते हेचो वालोर जो आसा 90 ते 100 कोटीचो वालोर, 691 जण एरेस्ट जाता. तितून गोंयकार 195 एरेस्ट जाता. ड्रग्साच्या वेव्हार हो गंभीर प्रश्न आसा. हो स्वाभिमान आमकां गोंयकारांक आसपाक जाय की आमचे गोंयकार ह्या ड्रग्साच्या वेव्हारान कित्याक कशे गेले, हेका जबाबदार कोण. 401 नॉन गोवन आसा आनी 93 फॉरेनर हितून इनवॉल्ड आसा. हे कायदेशीर जे तुमी छापून हाडलेले आसा, जे सरकारान ना. पेडणेचो आंकडो जाय जाल्यार मागीर आमी तुमकां दिता. सद्या आमचे कडेन पेडणेचो आंकडो, पूण पेडण्याय खूब आसतले. जशें तुमी पेडण्या विचारले, पेडण्या म्हणजे गांवगिरो वाठार. फाटल्या दिसांनी तुमीच छापून हाडले धल्ल्या वाळपय त्या गांवगिऱ्या वाठार. म्हणजे आयज ड्रग्स खंय फक्त जो स्मार्ट सिटीन आयज गांजा जो झाडां दिश्टी पडटा, तुमी तें छापलां, तुमी दाखयलां गांजाची झाडां जावपाक लागले सिटीन. पूण सिटी बरोबर आयज गांवगिऱ्या वाठारांनी जशें तुमचो उल्लेख स्वाभिमानी पेडण्यान, वाळपय
आमच्या काणकोणान, सांग्या, केप्यां, आमच्या गांवांनी, आमच्या हळदण्यान, सगळ्या गांवांनी जे गांव आसा थंय गांवांनी तरणाटो इबाडला आनी एका सर्वस्व जबाबदार भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचे फेक डबल इंजिन सरकार. हे तरणाटे ड्रग्स वचून पयस धरपाक काँग्रेस पार्टीन थंयसर कितें केलें? सी काँग्रेस पार्टी जेन्ना जेन्ना संविधान बचाव जावं आमचे ब्लॉक मिटिंग्यो आसतात तेन्ना आमचे अवेरनस फक्त मतां खातीर आसना BJP प्रमाणे आमचे अवेरनस जे सोशल इम्पॅक्ट आनी सोशल इश्यूज आसा तेचेरूय आमी आमचे जे ग्रासरूट लेवलाचे लिडर आसा तांकां आमी अवेरनस करता आनी हें काम आमचें चालूच उरतलें. तुमी आमचे कितलेशेच प्रोग्राम तुमी आमचे कॅप्चर केल्ले आसा, बरयला. सोशल इश्यू प्रोग्राम आमी कितलेशेच करता, जावं ते गोंयाचे जावं ते समाजाचे. काँग्रेस पार्टीक गोंयकारांचो गोंयच्या फुडाराचो हुस्को आसा. आमची काम करपाची पद्दत ही सत्ते खातीर नासून आमची काम करपाची पद्दत ही सेवे खातीर जावन आसा. Will Congress file the complaint on these two BJP leaders? आमी आयज मुखेलमंत्र्याक आव्हान केलां, रिक्वेस्ट केला. मुखेलमंत्री दोतोर आसा, मुखेलमंत्री एक भुरग्याचो बापूय आसा, मुखेलमंत्री जबाबदार आसा. सो आनी तो खुर्चेर आसा, तेचे कडेन होम मिनिस्ट्री आसा. सो जो खरेंच जर तो गोंयचो मुखेलमंत्री गोंयकारा खातीर आनी गोंया खातीर काम करता जाल्यार आमकां दिसता की आमी जी मागणी केल्या की हेंचें इंटरोगेशन करचें. स्वता मुखेलमंत्र्यान आपणाचे जे अधिकारी आसा तांकां केस कर म्हूण सांगची. आमी वाट पळयतले आनी ते करिना जाल्यार आमी केस करतले. BJP प्रेसिडेंट ऑलरेडी तांकां समज दिल्या आनी ती समज दिल्या इलेक्शना खातीर. हांव परत सांगता, बीजेपीच्या अध्यक्षान जी समज दिल्या ती 2027चे इलेक्शन नदरे समोर दवरून आनी आमी जी मुखेलमंत्र्याक समज दिता ती समज गोंयच्या फुडारा खातीर समज जावन आसा. फरक आसा काँग्रेस पार्टी आनी BJP पार्टी. आमी एक 8 दिसाचो वेळ पळयतले, ना जाल्यार आमी केस फायल करतले. ओके, थँक्यू.